आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान आमचें जिवीत सगळेंच ताच्या स्वाधीन करुया, ताच्या हातान घालया, ताच्या जिवितान तें दवरया. तो आमचें मस्तक, आमी ताचे सांदे. सो खुशेन आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमची कूड, मन आनी आत्मो ताकाच आमी समर्पून ताणेन आमकां वापरची. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आमकां आयकतात आनी आमी येवजिता ते प्रमाणे ते वागतात, तेच भशेन आमी
जेजूचे सांदे ताका जाय पळय तशें आमकां ताणें वापरचें. आनी आतां आमचे दोळे जेजूचेरूच उबारून ताचेरूच ते थिरावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा थंयचो थान तकली मेरेन कुडींत, मनांत, भावनांनी आनी आत्म्यांत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका स्विकारता. प्रत्येक सुस्कारांत भायर सोडटना ताचे स्वाधीन आमचें जिवीत कोत्ता. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारांत अदीक आनी अदीक ताचे कृपेन बरोवन खोलायेन ताका आमचें जिवीत समर्पीत रावता. ताची कृपेचीं किरणां, दयेचीं किरणां, समजिकायेचीं किरणां, मोगाचीं किरणां, सोशणिकायेचीं किरणां आमचे भितर शिरोन आमचें भितरलें जिवीत नितळ निर्मळ करून ताका जाय पळय तशें आमी जावंक आतां आमचें जिवीत ताचें स्वाधीन करीत रावता. आमचे दोळे आनी आमचो सुस्कार ताचे वेलो आमी काडचो न्ही. ताच्या ह्या एकवटांत तो साक्रामेंतांत आसा ताका आमी एकवटया. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, ओळपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान, ओळपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका
sasnacha sasna muncha soiban ailolia devacha puta muncha soiban ailolia devacha puta Bosoy amka tuja जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या Osok bukelole otme amche vegi ubasamar gota entuje Osok bukelole otme amche vegi ubasamar gota entuje ulya rupan liplolya sorgicha raya ulya rupan liplolya sorgicha raya आमच्या बोडव्यांक मेळना स्लोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्यांक मेळना स्लोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा सुमी येता ताका मेळूंक भायर सरात तोच तो शांतीचो कुंवर प्रत्येक सुस्कारांत भायर सोडटना सुस्कार आमी भायर सरया आनी ताका आमी पत्करया सुस्कार भितर घेतना आनी हे परी ताची शांती आमकां तो दितलो आमच्या प्रत्येकाच्या भितरल्या जिवितांत आमी जाणो कशे भाशेन आमी कश्टावता पळय ती तरेचे कश्ट आमचेर आयिल्ले आसात हे सगळ्या कश्टांक आमी आजीर जावन ते सगळे कश्ट सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या स्वाधीन करया आनी ताका आमी आमच्या जिवितांत पत्करया स्विकारया आनी ताची शांती तो आमकां दितलो ताचें समाधान आमकां मेळटलें
ताचें आसप आसा म्हणटूच आमकां आनंद मेळटलो आनी ह्या ताच्या आसण्यांत स्वर्गार तशें संवसारांत आमचें सगळें घडोवंक लागतलें, कित्याक जेजू जावन आसा सगळेंच आमचें जिवीत. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पुराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. वावत्या वाळाची देगेक लायलेल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तें कोण जाणोय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बरे मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. प्रत्येक सुस्कारांत जेन्ना आमी ताका एकवटून रावता तेन्ना आमी त्या वावत्या वाळाची देगेक लायलेल्या रुखा सारकीं जाता. कित्याक ताचें जिवीत आमचें सगळें व्हांवत आसा आनी काळा पोरमोणे जातात फळां आमचें सगळें बरेपणाचीं. कदींच बावन पडनात ताचीं पानां. काम करीत रावतले आमी आनी ताची गोठाय आमकां बाळगून दवरतली. सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ जातल्यो म्हणटात वै सायबा. हो अणभव आमी घेतलेलो आसा. कितेंय आमचेर कोसळो तें तुजेर आसा, तुजेरूच आमी तें दवरतले आनी तूं आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा.
लोकांचे उरपोची कोणे उलोवन जेजून म्हणलें, ये सुस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर कोरची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात, आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात, अशें म्हणटोल्या भुरग्यां परी ही संसद. तोज्जुआंव जेवण तशेंच पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटात हो आसा पोठ्यो आनी सोरोप येता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटोवयांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू, जरी तर हांव प्रत्येक सुस्कारांत तुका एकवटोन जियेतां जायत जाल्यार म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान हांव सादतां आनी तूं म्हजें सवें वावुरतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. ताका लागून तूं म्हजें सवें वावुरतलोय, तूं म्हजें सवें दुसऱ्यांक प्रतिसाद दितलोय, रिस्पॉन्स दितलोय. ती खंयचेय स्थितींत आसूं, पूण तुज्या आसण्याक लागून तूं म्हजे उदेशी बरें पळय तें तांकां दितलोय. जशे भशेन सांता भोगतांनी रोखडेंच रिएक्शन करूंक ना, पूण जें रिएक्शन तांचे मदें घडटालें ताका आजीर जावन तें तुजे ताब्यांत करून तुवें तांकां तातूंतली सुटका दिली आनी तुवें तांकां गोठायेन भरली आनी ताणें तुजे जाणवायेन जें दिवंक आसलेलें उतर तांकां तांची मनां उजवाडावन हाडूंक आनी बरें पळय तें तांचें सवें घडोवन हाडच्याक तुवें तांचें सवें सगळो वावर केलोय. तेच परी आमचेंय सवें कर सायबा. म्हाका ह्या वेळार तुजे सारको अदीकन अदीक घडोवन हाड. प्रत्येक सुस्कारांत सगळें म्हजें जिवीत तुजें स्वाधीन करीत आसतना तुका हांव अशें म्हणटां, सायबा तुजी येवजणे प्रमाणें म्हजें सवें घडोवन येवं. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes, yes. Where you lead
say yes, yes, yes. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes, yes. Yes, Jesus. Like our Blessed Mother, your mother, to you I say yes. Not to other things. Very often I've said yes to other negative things that are emerging from the words and behavior of those around me. And I've been perturbed by them. I've been reacting to them. Lord, in such moments, help me to be present to what's going on so that I do not allow the sin in others to take hold of the sin in me. But rather, let me look at it as opportunities to surrender everything that I experience and from the persons and events that take place around me, so that in this way, truly I say not yes to them, but yes to you, who in me will do that according to the will of the Father. Thank you, Lord. Thank you for enlightening me. Thank you for showing me the way. You are the way, and you are the truth. And in you alone can I find that peace, because others can manipulate the situations as they want. And sometimes they can put me down, but never can they do that when I keep surrendering everything to you. They may experience a little joy of having won over me, but no, I will not allow them to have that joy by putting me down in the negative, for drawing me into hell. No, Lord. I will surrender everything to you, just as I have done it now. Bless all those people who have asked us to pray for them, Lord. Those who are answering their exams, children of the 10th and 12th standard. There's a lot of anxiety in them because they've not been habituated to learning in school and answering exams. Lord, bless them all and give them that peace so that they can answer with great confidence. We pray for those who are really down and out. The situations in their life is not very good. It's all grim. Jesus, we surrender all these, our brothers and sisters, because it is evil that is at work in the good people around them, those who actually love but are now filled with hatred, with envy, with negative. Jesus, bless them all and protect them. We pray for those who are very seriously sick at the body, mind, emotion, and spirit level, and in their relationships. Jesus, all relationships stem from you. May they all remain centered on you, so that in you they can relate to the other. Sometimes they are ailing, they are sick, they are weak, they are limited. In such moments, let your strength in me support them and give them the courage to come out of this negative possession of evil
that they are in. Thank you, Jesus, for giving me this strength to see, but also help me to act. It's not enough to only have the clarity. The response also has to come, and I thank you, Lord, for it. And so, Lord, I pray for all who have asked us to pray for them, the sick, the strong, and those who are in need of our prayers. सगळीं आमी आतां जेजूच्या एकवटान ताचो आशिर्वाद घेवया. आनी ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी ताच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत जियेता आनी ताचेरूच आमचे दोळे लावन आतां वेळ सारलेलो आसा. तो ताच्या त्या एकवटान आमी ताणेन आमचे सगळे मागणे म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दिवचो आनी आमचे सगळे सगळें वायट आयिल्लें आसा तें निवारचें म्हणून आतां आमी काळजान एकवटून जेजूक म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमांचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावात सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वंदुया वाकाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालतेपणान मांगुया सासना सासना. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान.